नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डिझास्टर रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार ICDRIच्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेक व्हिडिओ संदेशावरवीं संबोधित केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की ICDRI 2025 परिशदेची संकल्पना आसा शेपिंग अ रेसिलियंट फ्युचर फॉर कोस्टल रिजन. विकसनशील राज्यांनी दर्यादेगेवेलो वाठार खासा करून ल्हान जुंवे हवामानाक लागून जावपी धोक्याक तोंड दिवपाक सुसज्ज करपा खातीर ही परिशद महत्वाची थारतली. तशेंच पर्यावरणीय टिकाऊपण वाडोवपी फुडार घडोवपा खातीर ही परिशद योगदान दितली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. This conference is being hosted in Europe for the very first time. I thank my friend President Macron and the government of France for their support. I also extend my wishes for the upcoming United Nations Oceans Conference. Friends, the theme of this conference is shaping a resilient future for coastal regions. Coastal regions and islands are at great risk due to natural disasters and climate change. ऑपरेशन सिंदूर पुराय जाल्ल्याक आयज 1 म्हयनो जाता. 22 एप्रिलाक जाल्ल्या पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची जापवण भारतीय सशस्त्र दळान 6 आनी 7 मेच्या राती ऑपरेशन सिंदूरावरवीं पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त काश्मीरातले आतंकवाद्याचे 9 लॉन्च पॅड उद्ध्वस्त केल्ले. हातूंत जायत्या आतंकवाद्यांक मरण आयले. भारतीय सैन्यान पाकिस्तानाचे जायते हवाई तळ उद्ध्वस्त केले. ऑपरेशन सिंदूर हे भारताचे आतंकवादा आड न्यू नॉर्मल कारवाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आतंकवाद हे संवसारा मुखार आशिल्ले सगळ्यात व्हडले आव्हान अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें. सरकार आतंकवादा आड झिरो टॉलरन्स धोरण घेवन चलता. आतंकवादा आडच्या झुजात भारतान पुराय संवसारा मुखार देख दवरल्या अशें संरक्षण मंत्र्यांनी म्हळां. आतंकवाद हो मनीसपण आनी शांतीचो सगळ्यात व्हड दुस्मान अशें म्हणून आतंकवाद प्रत्येक दरेक विध्वंसक अशें तांणी म्हळें. पाकिस्तान प्रायोजीत आतंकवादाचो मार भारत कितलींशींच वर्सां सोंसता अशें तांणी सांगलें. पहलगामात निरपराध पर्यटकांक फकत तांच्या धर्माच्या आदाराचेर मारून उडयले. भारताचो एकचार तोडप आनी देशांत भंय पातळावप हो ह्या हल्ल्या फाटलो उद्देश आशिल्लो अशें संरक्षण मंत्र्यांनी बरयल्ल्या लेखांत म्हळां. आतंकवादी खंयूय आसल्यार ताका सोंपोवपाक फाटीं सरचेना हें आमचें नवें धोरण आसा. ते वांगडाच आतंकवाद्यांक प्रायोजीत करपी सरकार आनी आतंकवादाच्या मास्टर मायंडा मदीं फरक करिनासतना खर जाप दितले अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. कटरा श्रीनगर मार्गाचेर आयज सावन वंदे भारत रेल्वे गाडयेचें नियमीत संचालन सुरू जालें. ही ट्रेन आयज श्रीनगर सावन कटरा वचपाक भायर सरली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल ह्या रेल्वेक बावटो दाखोवन सुरवात केल्ली. ही काश्मीरातली पयली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे गाडी आसा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज सकाळी अचकीत गोंय वैजकी इस्पितळाक भेट दिवन पळोवणी केली. जीएमसींतल्या प्रत्यक्ष वावराची म्हायती घेवपाक आनी दुयेंतींच्यो समस्या जाणून घेवपा खातीर तांणी ही भेट दिल्ली. इस्पितळांत येवपी लोकांकडेन गरीब दुयेंतींकडेन सारके वागात, सारके उलयात अशें भलायकी मंत्र्यांनी ह्या वेळार मुखेल वैजकी अधिकाऱ्यांक सांगलें. सारकें काम करिना तांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. विजीट केली. एक पेशंट्स बी आशिल्ले थोडे पळोवपाक आयिल्लो मुद्दम. आनी मेन म्हणजे कितें टायम टू टायम आमचे डॉक्टर्स बी सगळे बरें काम करतात. तांकां कितें खंय कितें कमी लागता जास्त वयर सकयल जाता तें पळोवपाक. आनी आयज लोकांचे कंप्लेन एक CMO ताका सस्पेन्शनाची ऑर्डर हांवें दिल्या. असले डॉक्टर जे गरिबाची सेवा करूं शकना तांकां कांयच काम ना हांगा गव्हर्मेंट सर्विसान काम करपाक. आमी मंत्री म्हणून आमी काम करता पूण असले परिस्थिती घडटा तेन्ना एक्शन घेवचें पडटा.
म्हापसा नगरपालिकेची नवीनीकरण केलेली इमारत आणि वाणिज्यिक संकुलाचे उक्तावण शारी उदरगत मंत्री विश्वजित राणे हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार आणि उपसभापती जोशुआ डिसोजा, हळडोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, नगराध्यक्ष दिया मिशाळ, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, अधिकारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोय राज्य शारी उदरगत यंत्रणेन ह्या प्रकल्पाचे काम केला। I think that will benefit a lot of people in Mapsa. I don't think a single shop or office is going to remain vacant there. Everybody would like to have that address. And whatever, I think, you need to see that whatever new things that we can do through G Suda and whatever projects which are there. Actually, Goa, my father always used to say, that Goa is mostly a urbanized kind of a township. Your Mapsa is already a Class A municipality. People like our areas also, we are trying to bring them categorize them from C to B. This categorization has to change. And that type of infrastructure and facilities we are trying to provide to the people, even in the most rural part of the state. And that's how I think we should move forward. नक्षलवादा आड चलयल्ल्या अभियानात महत्वाची भूमिका केल्ल्या अधिकाऱ्यांची केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी भेट घेवन इतिहासीक यशा खातीर तांकां परबी भेटयल्या। नक्षलवादा आडचे अभियान आपल्या शौर्यान यशस्वी करपी जवानांक मेळपाक आपूण उत्सूक आशिल्ल्याचे मंत्री शहा हांणी सांगले। नक्षलवादाक हुमटून उडोवपाचो संकल्प मोदी सरकारान केला अशें तांणी सांगला। छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हांणी काल दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि घरमंत्री अमित शहा हांची भेट घेतली। छत्तीसगडात जाता त्या बदलाची माहिती प्रधानमंत्र्यांक दिल्या अशें छत्तीसगडाच्या मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। बोधघाट प्रकल्प आणि न्हंय जोडणेचेर प्रधानमंत्र्यांवांगडा भासाभास चल्ल्याचे तांणी सांगले। तशेंच छत्तीसगडात नक्षलवादा आडच्या अभियानाक मेळपी यशाची माहिती तांणी ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांक दिली अशें तांणी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। और हमने कल दो बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है। पुराय देशासयत गोंयातूय आज ईद उल अजहा मनयलो। मुस्लिम भावांनी मशीद आणि ईदगाह वचून ईदाची खाशेली प्रार्थना केली। गोंयात पेडणेंतल्या कोडानी कोरगांवांतल्या मशिदीत ईद उल अजहा मनयलो। ह्या वेळार पेडणे तालुक्यातल्या मुस्लिम भावांनी नमाज अदा करून एकमेकांक ईदाची परबी भेटयल्या। थळावो पंच अब्दुल नाईक हांणी ईदा विशीं म्हायती दिवन परबी भेटयली। प्रेमाचे प्रतीक आसा, गुण गोविंदान गावता नांदतो आमी हेचे प्रतीक आसा हे दिसून येता। सबंद आमच्या ह्या कोर्नाडी गांवाची मस्जिद आसा, सुन्नी ख्वाजा मस्जिद, हेतून शेकडो लोकांनी आज नमाज अदा केली, नमाज पडली सगळ्यांनी। तेच खातीर सगळ्यांक ईदाची परबी दिता सगळ्यांक तेच्या पयलीं सगळ्यांक। आनी सांगपाक सोदता की ज्या कारणान ही ईद जी मनयल्या जाता तेका एक मोठे हे आसा, त्याच्या मागे एक मोठे कारण आणि मोठे एक हेतू असा की आमचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आणि इस्माईल अलैहिस्सलाम ह्याच्या यादीन ही ईद मनयली जाता। त्याच्या कारण त्यांचे ह्या गोष्टी आमचे खूप प्राचीन काळापासून ते ईदाची वैशिष्ट्य आसा ते लोक कंटिन्यू करत असतात। त्याच खातीर लोकांक परत एकदा सांगता की ईदाची परबी आणि ईदाची शुभकामना दिता। फ्रेंच उक्त्या टेनिस सर्तीत आयज सांजे बायलांच्या एकोड्या गटाच्या फायनलीत पहिल्या क्रमांकावेली खेळगडी आर्याना साबालेंका आणि दुसऱ्या क्रमांकावेली खेळगडी कोको गॉफ हांच्या मदीं खेळ जातलो। भारतीय वेळेप्रमाण सांजे 6:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली। दादल्यांच्या एकोड्या गटात पहिल्या क्रमांकावेलो खेळगडो जेनिक सिनर आणि सध्याचो वस्ताद कार्लोस अल्काराज मदीं फाल्यां फायनलीचो खेळ जातलो। इटलीच्या सारा एरानी आणि एंड्रिया वावासोरी जोडयेन मिश्र दोट्टी गटाचे वस्तादपण मेळयला। तांणी अमेरिकेच्या टेलर टाउनसेंट आणि इवान किंगाचेर फायनलीत सैत जोडले। आणि इतल्यान ह्यो खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।